नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. सरकार स्थापन जातकीर दिसता म्हाका गोंयकारांक खूब जाणां कडच्यान कांय प्रश्नांच्या उत्तराची अपेक्षा आसा आनी तशेंच एक व्यक्ती ह्या सरकारांतले नवे मंत्री आनी एक गजाल फॉर शुअर जे गेल्ल्यान काँग्रेसीक बरोच धपको बसला आनी त्या धपक्यांतल्यान ती कितली सावरतली म्हाका खबर ना ते विश्वजीत राणे. सो वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार व्हेरी फ्रँकली, आर यू कम्फर्टेबल इन बीजेपी रायट नाव? म्हळ्यार अशें एक हें जालें, संवय जाली बीजेपी म्हणपाची स्वताक? ना, संवय जावपाचो प्रश्न ना. इलेक्शनाचे पयलींच आमची चर्चा चल्लेली आनी कांय कारणां खातीर तें तशेंच उरलें. हांव तुमचे कडेन बी चर्चेन जेन्ना आमी उलयताले तसोच विशय आशिल्लो. पण म्हाका दिसता की आय हॅव जेल्ड वेल इन द बीजेपी एंड आय एम शुअर दॅट आय वील जेल इन अ प्रॉपर वे एंड देर बी नो सॉर्ट ऑफ अ सिच्युएशन वे इट्स गोइंग टू टेक टायम फॉर मी, म्हाका वेळ लागतलो ह्या पक्षान एडजस्ट जावपाक. एक गजाल तुमी की इलेक्शनाची पयली सावन चर्चा चालू आशिल्ली म्हणून दोन वेगवेगळे टप्प्यां भितर आमी एनालायज करपाक शकता. एक इलेक्शना पयलींचो भाग आनी इलेक्शना उपरांतचो भाग. लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्शना पयलीं. व्हाय इलेक्शनाच्या पयलीं यू आर फिलिंग डिजेक्टेड विथ काँग्रेस? म्हाका तरी दिसतालें की हे जे लोकल नेतृत्व हांकां इच्छाच नासली इलेक्शन जिखपाक आनी ज्या तरेची वागणूक आनी ज्या तरेची काम करपाची एक स्टायल हांवें पळयली, म्हाका दिसलें की ह्या पक्षान योग्य काम हांव करूंक शकचो ना आनी ह्या पक्षान हांव कांयच फुडें व्हरूंक शकचो ना. म्हणून हांवें क्षत्रीय मोर्चा स्थापन करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी केल्ले बी स्थापन. पण कांय कारणां खातीर जेन्ना लास्टाक जेन्ना आमचे डिस्कशन मातशें फुडें गेलें तेन्ना हांवें ठरयलें की सद्या हांव काँग्रेसीचेरूच रावन मागीर फुडें कितें तें विचार हांव योग्य ते करूं शकता. आनी आमच्या लोकांक जेन्ना चर्चा केली तेन्ना सद्या आमी काँग्रेसीनूच रावया आनी म्हाजे वडील जे आशिल्ले ते बी लोकांची इच्छा आसली ते रावचे. पूण कांय कारणां खातीर आमचो निर्णय जालो की आमी काँग्रेसीनूच रावन इलेक्शन वचपाचो होच निर्णय जाल्लो. लुकिंग एट द रिजल्ट, कारण काँग्रेस बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. आज अशें दिसता की तुमी काँग्रेसीच्याच तिकेटीचेर वेंचणूक लढयली. हो बरोबर निर्णय आशिल्लो काय चुकीचो निर्णय आशिल्लो? ना, आतां फाटल्यो गोश्टीचेर विचार करपाचो काय अर्थ उरोंक ना. म्हाका तरी दिसता की हांवें जेन्ना निर्णय घेतलो की श्री मनोहर पर्रीकराचें नेतृत्व हे मान दिवन ह्यांच्या पक्षान हांवें वयचें म्हणून हांवें लोकां कडेन भरपूर चर्चा केल्ली. हांवें कांय दीस एसेंब्ली जावन खूब दीस आमची चर्चा हेजे पयलीं बी एसेंब्लीचे 2 दीस इलेक्शनाचो रिजल्ट आयल्या उपरांत आमचे कांय ठरावीक कार्यकर्ते कडेन चर्चा चालू आसली आनी लोकांक दिसलें की हांवें एक वेगळे तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आहा आनी त्याच प्रमाणे हांवें तो निर्णय घेतलो. हे सिंगल हँडेडली हांवें निर्णय घेवपाक म्हणून हांवें निर्णय घेवंक ना. सत्तरीच्या हितान जे कितें योग्य, लोकांच्या हितान जे कितें योग्य आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या सरकारान वचून भारतीय जनता पक्षाक आनी आमचे एकदां इलेक्शन जातकूच तांकां एक वेगळे तरेचें एक स्थान दिवपाचो आनी वेगळे म्हणजे आनी एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हाज्या माध्यमांतल्यान जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन करूं शकता दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. एक गजाल आसा की वॉट एवर हॅपन आफ्टर द रिजल्ट, आनी आय स्टील हॅव दॅट इमेज इन फ्रंट ऑफ मी दॅट you angrily getting down the stairs of Mandavi that day once the news reached ki BJP government form karta. And your body language was very aggressive and you were angry. 2 दीस आमकां कोणाकूच खबर ना कितें चल्लां तें. नाही अशें कशें म्हणना ते म्हणटा तुम्ही सगळ्यात विश्वासाक घेतले. कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना. पयले जेन्ना रिजल्ट भायर सरलो तेन्ना दिग्विजय सिंगान आमकां सगळ्या लेजिस्लेटराक काँग्रेस हावसान आपयल्ले. आमी आयले काँग्रेस हावसान की मिटींग आहा म्हणून आयिल्ले. तेजे उपरांत कांयच निर्णय जावंक ना. तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसा आमी थंयच उरले सकाळच्यान सांजे पर्यंत. आनी जेन्ना हांवें पळयलें की हेंची हे एटिट्यूड सारकें ना आनी हेजे भायर हांव राहुल गांधीक मेळ्ळो बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट. तुमी कितें आहा ती सारकी चर्चा करची पूण एक रिस्पॉन्स म्हणटा ते एक लिडर आनी रिस्पॉन्स जो दिवंक जाय त्या तरेचो निर्णय जेन्ना गावना एन अनसिरियस एटिट्यूड लिडराचो जेन्ना आमी पळयता म्हाका तरी दिसता की राजकारणान कितेंय आसूं पॉलिटिक्सान सगळ्या लोकांनी जे कोण पॉलिटिक्सान वयता सिरियस रावपाची गरज आहा. कोणी कितेंय म्हणो आयज भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व हँड्स ऑन एटिट्यूड घेवन फुडें वयतात म्हणून तांकां सगळे कडेन यश गावता. ते केन्नाय इलेक्शन मोड सोडिना. तुम्ही जर पळयलें ते कंटिन्यूस इलेक्शन मोडान काम करता. ह्याच तरेचे प्लॅनिंग करून फुडें जर वचूंक जाय तरच म्हाका दिसता आमी लोकांक आकर्शीत करूं शकता, लोकांक लागीं ओडूं शकता. कितेंय जावं रिजल्ट पूण म्हाका तरी दिसता की काँग्रेसचें नेतृत्व पळयल्यार आनी राहुल गांधीचे एटिट्यूड पळयल्यार म्हाका कसलोच फ्युचर दिसना हेंचे कडेन. आनी म्हाजे सारको मनीस जेका काम करपाची इच्छा माझ्या लोकां खातीर हांवें काम करूंक जाय. हांव स्वता खातीर कितेंच निर्णय घेना. जे 70च्या लोकांचे हितान, जे 70चो तरणाटो जो आहा, तेगे अपेक्षा जे आहा,
हे जर पूर्ण करूंक जाय म्हाका दिसता हांवें जो निर्णय घेतला तो योग्य निर्णय. पण म्हाका एक गजाल सांग, तुमी जेन्ना म्हणटात की ते 48 अवर्सां भितर जो सगळो फियास्को जालो तो, who is primarily responsible for it? It is the state president or the desk in charge or Rahul Gandhi? कोण? स्टेट प्रेसिडेंट आणि यांचे नाव घेवपाचो प्रश्न येना. दिग्विजय सिंग आणि राहुल गांधीचे मदीं ही सगळी चर्चा चलता. ह्या दोगांक दोष दिवपाची गरज आहा आनी गोंयचे जनतेन तांकां मॅन्डेट दिल्लो अँड आय थिंक द पीपल ऑफ गोवा should punish these people because they don't deserve a mandate. They don't deserve a mandate. They are not serious about politics. And jenna leader serious nasta politics an. And Digvijay Singh Rajya Sabhen वचून हे सांगता की गव्हर्नरान आपोवंक ना. हेणी पत्र खंय केला गव्हर्नराकडे वचपाक सरकार घडोवपाक. तुम्ही सांगिल्लें ती म्हणून हांव काय उलोवंक ना कित्याक ते लिडर्स एक्सपिरियन्स लिडरशिप ह्या लोकांनी 10 वर्सां मुख्यमंत्री जावन गेला दिग्विजय सिंग आनी ताका खबर आसूंक जाय की कितें आसता, कशी कितें प्रतिक्रिया आसता, कशी कितें फॉर्मॅलिटी आसता, ते ह्या मनशांनी गायड करपाची गरज आहा. विच वॉज द स्ट्रॅटेजिक ब्लंडर तुमच्या मतान त्या दीस जालें तें? कोणाकूच खबर ना कितें जालां, कोणाकूच खबर ना 48 आवर्स कितें घडलें, कोण कोणा कडेन चर्चा करता, कोणाकूच खबर नाशिल्ली. अँड आय हॅव नॉट गॉट आउट ओनली बिकॉज वेन एटिट्यूड जेन्ना पळयता तुमी अँड हे लोक सांगता की जेन्ना विरोधी पक्ष नेतो वेळ आयिल्लो, जेन्ना दिगंबर कामतान सांगलें आपल्याक नाका, मागीर म्हाजें नांव कांय आमदारान सुचयलें and हांवें सांगलें तुमचें कांयच म्हाका नाका आनी हांव उठून भायर सरलो. अदर आय वूड हॅव बीन लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन काँग्रेस, रायट फ्रॉम रेजिनाल्ड टू मेनी पीपल इन्क्लुडिंग रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, हे सगळ्या लोकांनी सांगलें की सोपतेन सगळ्यांनी सांगलें की विश्वजीत राणे लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावंक जाय कित्याक ह्या तरेचें यंग नेतृत्व जें आमकां फुडें व्हरूंक शकता. पण हांवें जेन्ना पळयलें दिग्विजय सिंगाची एटिट्यूड, जो टोटल म्हाका दिसता डिस्गस्टींग एटिट्यूड, आनी म्हाका दिसना की ह्या तरेच्या पक्षान हांव रावूंक शकता काय ह्या पक्षान हांव रावूंक शकता आसलो आनी योग्य निर्णय हांवें घेतले अशें म्हाका तरी दिसता. आज मनोहर पर्रीकराचेर टिका जाता, विजय सरदेसायाचेर टिका जाता की मॅन्डेट नासतना तांणी गव्हर्नमेंट फॉर्म केलें म्हण. तांणी जी गजाल केली ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात? एक सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून, अँड यू हॅव बीन अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर मोर दॅन अ डिकेड नाव. दिस इज अबाउट whom now? मनोहर पर्रीकर, विजय सरदेसाई कमिंग टुगेदर अँड फॉर्मिंग द गव्हर्नमेंट. अल्टिमेटली एवरीबडी कम्स इनटू पॉलिटिक्स. आमी सगळे लोक येता सरकारान विकास घडोवपाक. आयडियोलॉजी म्हणटा तो विकासूच आसूंक जाय. आनी म्हाका तरी दिसता की विजय सरदेसाईन जो निर्णय घेतला, योग्य निर्णय घेतला इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट. कारण मनोहर पर्रीकर ऑल्सो इज अ व्हेरी एक्सपिरियन्स लीडर अँड आय फील दॅट थिंग्स वर मच बेटर वेन ही वॉज इन गोवा. अँड आय हॅव ट्रिमेंडस फेथ इन हिज लिडरशीप इन टर्म्स ऑफ डिलिव्हरी. आनी म्हाका दिसता ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरूंक शकता आसले आनी हांकां सगळ्यांक एकत्र व्हरपाक तोच एक म्हाका दिसता एक गजाल जी जाता की दिस इज अ मॅन्डेट डिफाईंग गव्हर्नमेंट म्हणून. ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? मॅन्डेट आनी प्रश्न ना. फाल्यां काँग्रेस पक्षान विजय सरदेसाईचेर कॅन्डिडेट घातले. आमी सगळ्यांनी प्रिपोल अलायन्साचो प्रपोजल दिल्लो तांकां. पण जेन्ना ह्या लोकांनी सगळे मॅस करून उडयली मागीर प्रश्नच येना. वाय शूड द काँग्रेस पार्टी hold Vijay Sardesai responsible when they have itself pushed him out? There are some leaders who have been telling the local leadership, the day you did not have a pre-poll alliance, that is the day you have lost the election, not on 11th of March. So ह्या सगळ्या गोष्टी म्हाका दिसता की विजय has taken the right decision in terms of development. He has taken the right decision in terms of delivery to his constituency, and I'm sure he'll be able to deliver under the leadership of Manohar Parrikar. एक तुमचे आरोप जाता की you have betrayed your voters because voters elected you on the Congress symbol. Betrayal चा प्रश्नच येना. I am going to seek a fresh mandate of the people of Sattari. And I am confident I'll win with a thumping margin. And I am काम करून दाखयल्लें आसा लोकांक. आनी म्हाका तरी दिसता की हांव श्री मनोहर पर्रीकराचे नेतृत्व सकयल खुबशे बरे गोष्टी फुडले कांय म्हयन्यान तुमकां दिसून येतले. आनी आमच्या लोकांक बी खात्री पडटली की हांवें जो निर्णय घेतला तो योग्य निर्णय घेतला. आनी तुमी जर पळयशेत जाल्यार ज्या दिसा हांवें प्रवेश केलो बीजेपीन सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा एंट्री तेंची जाली. 2,000 लोकांची एंट्री जाली. तेच्या भायर जेन्ना अमित शाहजीची मिटींग गोंयांत जाल्ली 4,500 सुमार लोक सत्तरी वाळपय मतदारसंघाचे आयिल्ले. आनी ह्याच तरेन पळयल्यार की लोक आमच्या वांगडा आसा. उजगांवचो लोक आयिल्लो, वाळपयचो लोक आयिल्लो, म्युनिसिपालिटीचो लोक आयिल्लो, आमचे सगळे नगर अध्यक्ष, सगळे आमचे कावन्सिलर आयिल्ले. आनी कितें जाय लोकांक खबर आसा सत्तरीच्या लोकांक की हांवें निर्णय तांकां विचारून घेतलेले आसा आनी तेंच्या खातीर घेतलेले. एक गजाल काँग्रेस म्हणटात आनी बिकॉज यू आर विश्वजीत राणे अँड सन ऑफ प्रताप सिंग राणे, इट बिकम्स अ इश्यू ऑफ लेगसी. तुम्ही लहानपणासान काँग्रेसीची आयडियोलॉजी वातावरणाक वाडल्यात. आज काँग्रेस सोडटना दुखलें, त्रास जाले? त्रास जाले म्हणजे हांवें इतले वर्सां काम केल्लें आसा काँग्रेस पक्षान. हो म्हाजो 3रो टर्म, टेक्निकली 4 इलेक्शन्स अँड 3rd टर्म. म्हणून कितें आसता की वेन माय फादर इज दॅट सायड
when he was leader of opposition last time, that's why there were certain difficulties in taking certain decisions. But I don't feel that because my father has been a tall leader in Congress party, I should also follow the same ideology, or I cannot change my thinking. And at some point of time in life, one has to take a different course in the interest of the people. What is in the best interest? There may be a lot of criticism, but you should have the confidence and you should believe in yourself that what you are doing is right. And I believe today that what I am doing is absolutely right. It's in the interest of the people of Sattari, and it is in the interest of the people of Usgaon. आणि आमच्या लीडर श्री मनोहर पर्रीकरचे नेतृत्व सकयल आम्ही खूपशा बऱ्या गोष्टी करू शकतले. व्हॉट आय थिंक की तुमचे प्रताप सिंग राणे जर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाशिल्ले, यू वुड हॅव टेकन दिस डिसिजन अर्लियर. काय कारणा खातीर काय गोष्टी फुडें धकलले गेले. Some things got delayed. In politics, everything is not, it is not time bound. Yeah. काय कारणा खातीर काय गोष्टी डिले जाल्या कारणान ऑलरेडी 2 राउंड माझो प्रचार जाल्लो काँग्रेसच्या सिंबलाचेर. इतले वर्सां 70च्या लोकांनी काँग्रेसच्या चिन्हाकूच मतदान केल्लें आसा. तुम्ही पळयता आमची आघाडी बी वाडली. इट हॅज डबल्ड फ्रॉम लास्ट टाइम, व्हर्च्युअली ट्रिपल्ड फ्रॉम लास्ट टाइम, ट्रिपल्ड एक्चुअली फ्रॉम लास्ट टाइम. 2093 to 6000 is a tripling of my lead. So I was little hesitant. Last minute लोकांकडे गेल्या सिंबलूच चेंज जाता, मागीर लोकांच्या मनान सामकें कन्फ्युजन निर्माण जावं शकता. पूण म्हाका तेन्ना जर संदी गावली, I was already disgusted with the Congress party. And attitude of the Congress leadership, unless it is serious, I think this is a trend that is going to continue towards 2019, and after 2019 that is going to be worse off for the Congress party. किती करपाक जाय काँग्रेसीन बदलपाक हांव सांगू लीडर बदलपाक जाय. हांव आतां बीजेपीन आतां प्रवेश केल्लो आसा. हांव काँग्रेसचेर कितें म्हणून सजेशन दिवं शकता. आय कॅनॉट मेक एनी सजेशन टू देम. इतली वर्सां हाजे खातीर एक तरी सजेशन दिया न्ही तांकां. म्हाका दिसता की सिरियसनेस जाय लिडरशिपान. आनी ह्या तरेचे लोक जे आहा, दिग्विजय सिंग आनी इतर कंपनी जे फक्त टिका करता विरोधी पार्टीचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर, जेन्ना चूक तेंची असली, मनोहर पर्रीकरची चूक असली, सगळ्या लोकांनी तांकां हांगा आपोवपाचो प्रयत्न केलो की ते आयल्यारूच आमी तुमकां तेंको दिता, आनी लेटरां बी तशीच दिली. आनी म्हाका दिसता की ह्या तरेचे लीडर, अनसिरियस लीडर्स लायक दिग्विजय सिंग एंड राहुल गांधी डोंट फिट इन इंडियाज प्रेझेंट पॉलिटिकल सिच्युएशन. एक गजाल म्हाका सांगात की बिफोर यू डिसायडेड टू जॉइन बीजेपी, कुड यू कन्विन्स युअर फादर, or you have to take in, no, this is a independent decision and it's my future, I have to decide about it. What was your approach? My father was not interested in contesting. He has contested because the people wanted him to contest. If he had not contested, the प्रश्नच नाशिल्लो न्ही. I would have already. आज म्हणटा बीजेपी वचपाक जेन्ना प्रसंग आयलो, could you convince him, or you had a, this is my independent decision, my political career, I have to take this choice? It is the decision which is taken based on the commitment I have for the people of Sattari. I am convinced that I have taken the right decision. I have gone as a father, I have taken the blessings of myself, not as a congressman. Correct. As a father, I have taken his blessings. He will always be the most respected person in my life because I am in politics because of him. And I have got whatever credibility in Sattari is because of his credibility and goodwill. That he will always be my tallest figure in my life. That doesn't change. Just because he is in Congress and I am in BJP. It's a unique situation. Today, both father and son are both different after he being the chief minister of the Congress party. Yes, but then sometimes you have to take strong and firm decisions in the interest of the people, interest of Sattari, what best should be done to develop Sattari. And I feel today, I feel the right decision I have taken is to work under the leadership of Manohar Parrikar and take Sattari forward. You could convince him or you conveyed the decision? I conveyed the decision. It is not question of convincing. There is no question of convincing. I had already convinced myself. So there is no question of convincing. He will always be my tall. I just said it. Correct. Pratap Singh Rane, wo ek leader, sada maje vadil म्हणून, he will be always tallest figure in my mind as a politician and a leader. But same time, today I have that burden of legacy delayed your decision. No, it didn't delay my decision at all. No. Things didn't happen. Sometimes politics things don't happen. It's not a burden of not legacy. Not at all. एक गजाल असा की इट्स अ ऑड सिच्युएशन. खूप जण म्हणतात की यू क्रिएटेड व्हेरी ऑड सिच्युएशन फॉर प्रताप सिंग राणे without thinking from his point of view. How would you respond to that? I am 46 now. I have to think from my point of view. I'll be 50 in another 4 years. Before the next election. Before the next election, I'll be within 4 years I'll be 50. Correct. Before so, but at 46, I should be able to take some decisions which are relevant to my people and what is relevant to today's political times and situation. एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदता रेकॉर्डाचेर की हांव बीजेपीन फक्त ट्रांझिट पॅसेंजर म्हणून येवंक ना. हांगा रावपाक म्हूण आयला आनी काँग्रेसचे म्हाका विशयच येना कित्याक परत आनी काँग्रेसचे why everybody is, I will tell you why everybody is asking this question.
Vishwajit Rane leaving Congress is like Rahul Gandhi leaving Congress on a national scenario. Perhaps if I was Rahul Gandhi, I would have done a better job than Rahul Gandhi. No, it's that significant. Rahul Gandhi you did leaving not- Congress is that significant. Rahul Gandhi in Congress Because of सोडपाची family, because of legacy, because of the father figure like Pratap Singh Rane. गरज- But 70च्या हितान कोण विचार करतलो? म्हाकाच विचार करचे पडले आणि काम हांवच करता न्ही 70च्या परिसरान. 70च्या लोकांक कितें जाय, 70च्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाय, महिलांची उदरगत जावंक जाय, हॉस्पिटलां जाग्यार हाडूंक जाय, तरेतरेची गोष्टी, तरेतरेचे विचार मनान येता. आणि जेन्ना सिरियस लिडरशिप नासता तेन्ना विचार करचो पडटा हो पक्ष योग्य काय योग्य न्हू आनी तेन्ना निर्णय घेवचो पडटा. देन आय डू अग्री दॅट इट इज अ व्हेरी different situation. Goa has never seen such a situation. This is a unique story. Ours will be a history actually in terms of. It's a unique story from two point of views. Yeah. One is the sheer that father is in one party and son is in another party. Secondly, because it is Pratap Singh Rane and Vishwajit Rane. That carries a weight. No, but it's okay. I mean, I have taken a decision to work under Shri Parrikar and to accept his leadership, and I will always ensure that I work in a manner that will help in strengthening the party, not do anything in the next 5 years that will create some sort of any kind of embarrassment to the Chief Minister. I have made up my mind that I will work under the framework given by the Chief Minister and ensure that I help in building the Bharatiya Janata Party in the areas that I come from and surrounding areas. How did Mr. Rane take your decision? No, my father cannot think like me, you know. He's a different. He has been Chief Minister of Goa. You cannot expect Mr. Rane to take a different view or different. He has his own view, which has to be respected. I have my view, which is to be respected. And I think the people of Goa should respect the decision I have taken. Absolutely. 70 युवा मोर्चा already asa party म्हणून asa political party म्हणून asa. Then why Vishwajit Rane decided to join BJP or not contest on 70 युवा मोर्चा? No, because that story of 70 युवा मोर्चा जो विषय आशिल्लो वो इलेक्शना पयलीचो विषय आशिल्लो. And आयज हांव बीजेपीन प्रवेश केला बीजेपी आनी स्ट्रॉंग करपाक. बीजेपी जे म्हाज्या माध्यमांतल्यान जे हांव कितें करूं शकता कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता पॉझिटिव्हली हेज्या खातीर हांव जॉईन जाला. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की हांवें 70 युवा मोर्चाचो विशय ह्या टायमार काडप योग्य जावचें ना. आनी भारतीय जनता पक्षान मनोहर पर्रीकराच्या लिडरशिपा सकयल काम करपाचो हांवें ऑलरेडी थारायला आनी हे योग्य डिसिजन. आनी म्हाका तरी दिसता की तेंचे नेतृत्व सकयल आमी खुबशे बरे गोश्टी करूं शकता आनी 70 युवा मोर्चाचो विशय आयज आनी फुडें येवचो ना. तुम्ही म्हणाले की आय एम नॉट अ ट्रान्झिट पॅसेंजर म्हणून आणि इवन बीजेपी भितर खूप एक चलबिचल आसा बीजेपीची सारखी कॅडर आसता तांचे की विश्वजीत राणे कॅबिनेटा भितर घेतला फॉर हाऊ लॉंग ही इज गोइंग टू स्टे इन द बीजेपी. इज दिस अ लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्ट और इज दिस अ स्टॉप गॅप अरेंजमेंट? No, this cannot be a stopgap arrangement. I already committed to certain people that this is not a stopgap arrangement. I have already told the Chief Minister that in his presence in the press conference, I have already made it very clear that I am here to stay and I am not going to let him down. So there is no question of me letting down Shri Manohar Parrikar at all. And if anybody feels that I am the same fiery Vishwajit Rane of 5 years back, I have also matured over the last 5 years. I have also seen... You have not become less fiery. No, but I am not going to create any kind of situation or work in a pattern that creates any disturbance either in the party or in the government. I am going to work... You learn to choose your battles. No, see... you can do everything in a different way. Being in the opposition, I learned everything more about the departments and more about the finances of the state than I had applied my mind before. Today, I am much more in knowledge of what is happening in the state, what is the state of finances of the state, how things have to be done. So when you have seen both the sides, it becomes much more easy to function. And in the opposition, we have sat down and asked several questions. We have carried out several debates. We have spoken on several issues. So this helps you learn in a better manner. And helps you evolve as a better person to deal with any kind of situation in government. एक गजाल इवन विरोधक म्हणतात की मनोहर पर्रीकार जेन्ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो ताणी तुमचेर खूप टीका केल्ली स्कॅमांचे आरोप केल्ले. आज तुम्ही कितें म्हणटात? एवरीथिंग इज लेट टू रेस्ट. वो विषय पयर कोणी प्रेसान श्री पर्रीकरांक हांव आसतना विचारला. इट वॉज द इश्यूज दॅट वर रेलेवंट. ही हॅज सर्टन व्ह्यूज ऑन सर्टन इश्यूज. सो लायक आय जस्ट सेड, वॉट एव्हर इज गिवन टू मी, I will take a framework from the Chief Minister and function within the framework of the government and the party. There is no question of me bypassing any issue here. I will go within the framework and what are the views as a minister. I will have to understand what the views of the Chief Minister and function within that framework. I am not here to bypass anything and I have become a minister to serve the people, not for my own interest. एक असा की because of two different ideologies, ideology of the Congress and ideology of the BJP. Are you looking at this as an ideological shift or are you looking at this as a purely
पॉलिटिकल शिफ्ट? न आयडियोलॉजी टुडे सगळ्यांचो विषय जो प्रधानमंत्रीजी सांगता सगळ्यांक की आयडियोलॉजी मोर ऑर लेस ऑफ ऑल ऑफ अस इज डेव्हलपमेंट. And I think development is the main ideology that is keeping us all together. And Parrikar is a delivery-oriented leader, and that's what I respect. And I have got a lot of work for development, which needs to be complete. A lot of things are in the pipeline. So I'm going to go from day one. I'm going to sit with him and take the issues of development forward. And I think this will give a lot of confidence to people in which direction Sattari is going to head. एक गजाल जाल्या की बीजेपीचे जे आमदार निवडून आयिल्ले, they have not got much space in the cabinet. Either you have got a space or Movina sarko munis has got a space. काँग्रेसींतल्यान आयले आनी बीजेपी भितर येवन मंत्री जाले. हाउ डू यू लुक एट दिस थिंग? बीजेपीचे म्हणतात की तांचे भितर एक फिलिंग आसा की आमचेर अन्याय जालो. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आय एम शुअर विथ ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर आमी सगळे एकत्र येवन काम करपाचो जेन्ना आमी चालू करतले हे सगळे विषय कुशीक उरतले. आमचो सगळ्यांचो एकूच विशय की श्री मनोहर पर्रीकरचे हात आनी बलकट करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. पक्षाक आनी बलकट करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. एंड आय एम नॉट अ लीडर हू हॅज जस्ट गॉट इलेक्टेड टुडे और आय एम नॉट समबडी हू इज जस्ट fly by night operator. I am grounded on the ground. I have got people with me, and these people have been taken into confidence before I took a political decision. And our only ideology is development. And I already have started working in a different way, normally which I would not do, because I have learnt with my 5 years in the opposition how one has to take things forward, and I don't want to make any mistakes. You're mellowed down, or I think so, because when I even when I became a minister, means it's all everything is calm and peaceful. It's not like before, like that excitement used to be there and all. Now it's a question of delivery. Is the age or experience? Both experience, maturity, age. I think all of us mature, and everybody changes. I think every term changes everybody's life. एक गजाल तुमकां उत्तर विचार. सगळे जाण म्हणटात की यू टूक अ हेस्टी डिसिजन. यू टूक अ ओथ फॉर MLA and then within 2 to 3 hours you resign. I had made up my mind not to vote. So you are saying it's not a hasty decision. No, you are saying it's a well thought, prolonged decision. I had already decided not to vote for the Congress party because it doesn't deserve my vote. So it was not a question of hasty decision. It was a well thought of decision, and I wanted to quit the Congress. And I have not quit it or defected. Correct. I'm going back to the people. Even my father, when he left the Maharashtra Gomantak party and he joined the Congress party, he resigned and went and he recontested. So same here, I am resigning and joining the BJP. एक गजाल तुम्ही स्टेटमेंट केले की तुम्ही पर्यायच्या विकासाचे लक्ष दितले, पर्याय काम करतले. नाउ दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो अगेन. जसं आमी पयलीं उलयतालो की यू आर द MLA of Valapur and you are saying I will go to Porye. How does that dynamic work? See, like I said, I being in the BJP, automatically everything becomes saffron. So as simple as that. So whatever happens, we will work jointly, but same time I have got a following in both the constituencies. I have got a following in Usgaon. Everybody was talking about the margin of Pratap Singh Rane going to come down, but then he came. That shows the loyalty vote bank that is there. So minute I have taken an ideological stand that I am going to stand by the BJP. That vote bank shifts straight away. That is not a Congress vote bank. That will be with me only wherever I go. It's all the youth, women, all of them have faith in what I believe in, and they believe in what I believe. So that makes it more easier. Are you saying that you want a BJP MLA in Porye after decades and decades and decades? My father is not going to contest again. This is his last term. But definitely, we have to ensure that his goodwill also is taken into consideration. He's got a tremendous goodwill in Sattari. So I have to work in a very different way without hurting his sentiments. I have to work in a way because he's ultimately my father. And same time, I have to also ensure that BJP gets stronger. And I'll work without hurting anybody's sentiment. I will do what I have to do. You are saying right now कि Sattari हो BJP केन्नाच हातासप शक्य जालें ना. You are saying in next तुम्ही म्हणता हायन केन्ना म्हणूंक ना. BJP केन्ना शक्य जालें सत्तरी जावंक ना. जालें ना न्ही. And that's because primarily because of you. The whole credit goes to both of you. आज तुम्ही म्हणता goodwill which was there. होय आज तुम्ही म्हणतात की that the last bastion of Congress सालसेती पडली. या खेपेक जरी असं झालं तरी सालसेत एकदा पडली. सालसेत केन्ना क्रम्बल हे फाटली इलेक्शनां दाखयलें. Today you are saying that the last bastion of Congress is also on the way out. It's already on the way out, no? We will have the first result in next 6 months. There is no question of Congress winning again in Sattari.
There's no issue. There's no discussion on that topic because that is automatically but natural. When I have shifted, things will change. But that goodwill, you must again remember that goodwill is of Pratap Singh Rane, which I have cashed in on. That is his goodwill. His years of credibility, and the people believed in him. That's why they have elected him for the 11th time. But yes, from the time I have shifted, there is going to be a shift in the vote bank also. And definitely, BJP's seats will start from 5 from this side, like how Congress starts from 5 from that side. There is no discussion on that. I think it's a perfect note to end. Pleasure talking to you. Thank you.